ह्या वर्सा 10वीच्या परीक्षेक व्हडा प्रमाणात विद्यार्थी पास जाल्ले आसात। विद्यार्थ्यांक कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यावसायिक, ITI आनी हेर विभागांनी प्रवेश घेवपाची ओढ आसता। पूण ह्या वर्सा 11वीच्या वर्गांत प्रवेश मेळपाक विद्यार्थ्यांक बरेच कठीण जालां। विद्यार्थ्यांक बरोबर पालकूय आपल्या भुरग्यांक बऱ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी प्रवेश मेळचो म्हूण यत्न करीत आसात। शिक्षण खात्यान राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांक पत्र धाडून 11वीच्या वर्गांत कितलीं सिटां आसात हांची यादी मागल्या। प्रवेश मेळूंक नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण खात्या कडेन नांवां नोंद केल्या। उपरांत तांकां लागसार आशिल्ल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांत सुवात आसा थंय प्रवेश दिवपाची सुविधा शिक्षण खातें करतलें। राज्यांत 3 सुवातांचेर विद्यार्थ्यांनी नांवां नोंदणी करप गरजेची आसा। विद्यार्थ्यांनी आपलो पुराय पत्तो आनी संपर्क क्रमांक दिवपूय म्हत्वाचो आसा। उत्तर गोंय शिक्षण विभाग म्हापशा पुलीस स्थानका लागसार, मध्य गोंय शिक्षण विभाग सिने नॅशनल लागसार पणजे, जाल्यार दक्षिण गोंय शिक्षण विभाग होली स्पिरिट इगर्जे लागसार मडगांव। ह्या वर्सा 10वीच्या परीक्षेक 18,000 विद्यार्थी बशिल्ले, तातूंतली 16,000 पास जाल्यांत। राज्यांत सुमार 17,000 विद्यार्थ्यांक 11वीच्या वर्गांत सहज प्रवेश मेळूंक शकता, कारण इतल्यो सुवाती राज्यांत उपलब्ध आसात। तशेंच ITI, पॉलिटेक्निक सारकिल्या विभागा कडेनय कांय विद्यार्थ्यांक ओढ आसता, म्हण हातूंत गाळून उरल्यार सुमार 500 विद्यार्थ्यांक 11वीच्या वर्गांत प्रवेश मेळपाक त्रास जावं येता, असो अदमास गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष JR रिबेलो हांणी उक्तायला। तशेंच राज्यांत कृषी उच्च माध्यमीक विद्यालया सारको पर्याय आसा, म्हण सगळ्या विद्यार्थ्यांक 11वीच्या वर्गांत प्रवेश मेळपाची खात्री रिबेलो हांणी उक्तायल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।